मोपा विमानतळाचेर ब्लू टॅक्सी कावंटर बंद दवरपाचो आदेश GMR कंपनीन दिल्लो. ह्या आदेशाक लागून ब्लू टॅक्सी वेवसायिकांनी तिडक उक्तायल्या. फाटलीं 2-3 वर्सां हे विशीं आमदार तशेंच GMR कंपनी कडेन बसका घेतात, मात अजून मेरेन हाचेर उपाय काडलेलो ना. परत टॅक्सी कावंटर बंद दवरून आमदार मुख्यमंत्र्या कडेन वचपाक लायशात जाल्यार येता त्या वेंचणुकेंत जागा दाखयतले, अशी शिटकावणी टॅक्सी वेवसायिकांनी दिली. सोमारा पेडण्या मामलेदार कार्यालयात टॅक्सी वेवसायीक आमदार प्रवीण आर्लेकार, उपजिल्लोधिकारी आणि हेर अधिकाऱ्यांची बसका जाली. आपूण टॅक्सी वेवसायिका वांगडा आशिल्ल्याचे आर्लेकार सांगता. जे पळय आयज टॅक्सीवाले आयज तेंचे खंय तरी म्हाका दिसता तेय बी खंय तरी मातशे फाटी हे जाले, कित्याक जे पळय सेक्युरिटी क्लियरन्स हे तेंच्यांनी हे करपाक मातसो टायम लागलो तेंकां, तेका लागून ते आयज सगळे प्रॉब्लम वाडत गेले. तेका लागून हांव तेंकां आयज CMA कडेन तेंकां बसयल्ले. CMAनूय तेका ऑलरेडी गायडन्स दिल्ले आसा. तेंकां आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो, तशेंच आमचो CMAय बी तेंकां खंय कमी पडोंक दिना. जे आयज हांगासर तेणी मिटींग दवरलेली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन, तशेंच आमच्या RTOचे हे आपले ऑफिसर्स, तशेंच मामलेदार आसलो, सगळे मेळोन आयज हांगासर मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेक तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसले पळय ते नोटेड जाल्ले आसा. दुसरे वटेन स्थानीक आमदारान हे विशयाचेर योग्य पद्दतीन उपाय काडून आशिल्ल्यान हे प्रकरण वाडलां, अशें पेडणे भाजप मंडळाचो आदलो अध्यक्ष तुळशीदास कावस हांचें म्हणणें. आमचो काउंटर एक्चुअली आसा पळय, एक्चुअली वॉज गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी RTA, रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ पेडणे हांच्यांनी एक्चुअली परमिशन दिल्या भुरग्यांक ह्या थंय टॅक्सी काउंटर दिवपाक आनी थंय पोट भरपाक, आनी हेचें नांव दिलां ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर, प्रिपेड टॅक्सी काउंटर. हो कित्याक दिला तर ह्या एअरपोर्टाचेर जे आमचे लँड भुरगे आसा, जे आमचे स्थानीक बेरोजगार आसा, तांच्या खातीर फटत वेवस्था जावची पूण एक्चुअली सरकारान एक्चुअली तांकां तो काउंटर एक्चुअली तो RTA दिला. पण GMR कंपनी ती ऑपरेट करता पळय ते हे मान्य करपाक तयार ना. पूण अशा तरेचे वारंवार ह्या भुरग्यांक त्रास जायत आसा. आमचो आमदार जो आसा पळय ताणें जर ते वेवस्थीत फॉलोअप केलें, जो प्लॅनिंग केलो न्हू आनी ठामपणे सरकाराची ही भुमिका जर मांडली जाल्यार म्हाका नक्की खात्री आसा हे विशय सुटोवंक शकता. हातून कांयच अडचण ना, कित्याक इट इज ऑलरेडी क्लियर, गॅजेटूय येयलेलें आसा हेचें, आनी सरकारान हे ऑथॉरिटी जी आसा RTA पेडणे हाका ऑथॉरिटी दिल्ली आसा. ह्या सगळ्या भुरग्यांक परमिटां दिल्या. कित्याक दिल्या? थंय धंदो करपाक. पूण आयज ते भुरगे तळमळटा कित्याक की तांकां हे सगळे बेनिफीट दिवन सुद्दां तांकां जो न्याय आसा पळय, न्याय डिफरन्स ऑफ डुईंग अ बिजनस विथ अ प्रायवेट प्रोफेशनल लोक आनी आमचे पीडित लोक, हातून कांयच ना. हे लोक सुद्दां पळय एक्चुअली हो काउंटर एक्चुअली थ्रू RTA आसा. हे लोकल सगळे पीडित लोक, हे कोण धंदेकार व्हडले न्हू, हे स्वता गाडी करून स्वता पोट भरपी लोक. हे आमी ह्या भुरग्यांक सगळे जे कितें मागणें आसलें पळय ते इन डिटेल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मांडल्या. ताणें म्हाका कितें सांगलां आतां की ही इज गोइंग टू पुट दीस ऑल टू द सेक्रेटरी ऑफ ट्रान्सपोर्ट, जो हेचो खंय चेअरमॅन आसा, आनी तो हे सगळें करून ते उलोवन CMA कडेन उलोवन मागीर ते मिनिस्टर ऑफ सिव्हिल एविएशन हांच्या कडेन प्रपोजल घालून हांकां खंय तरी न्याय मेळचो प्रयत्न करता. सरकारान आणि CMAन हेचेर विचार करपाची गरज आहा. ह्या लोकांचो विचार करपाची गरज आसा की जर भविश्यान ताका ही वोट बँक नाका, पेडण्यांतली वोट बँक नाका, 01 आसूं नाल्यार 02 आसूं कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका जाल्यार हेणी विचार करचो आनी आमचे परत हेणी बंद उडोवपाचें. हांव अप्रचार करिना, हांव हेचोच BJPकच काम करता. पूण जर अशेंच चल्लें न्हू भविश्यान जाल्यार आमी जे वखदार इलेक्शन येतले तेन्ना फकत लोकांक याद करून दिवची पडटली म्हाका न्यूज घेवन हय तुमकां आफोवन की हे भविश्यान हे पळय अशे त्रास केले, तुमी आतां कोणाक वोट करप हे चिंतात आनी आमकां अशे डेली बेरोजगार दवरले न्हू तेचेर विचार करात. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार.